जय मूळ निवासी साथियो, हांव जनार्दन दामणकर, बामसेफ आणि भारत मुक्ती मोर्चा गोंय युनिटचो प्रदेश अध्यक्ष. सांगपाचें म्हटल्यार पयलेच क्लियर करता, बामसेफ आणि भारत मुक्ती मोर्चा जे संघटन आसा हे मूळ संघटन आसा, पॅरंट ऑर्गनायझेशन आसा. आणि राष्ट्रीय मूळ निवासी बहुजन कर्मचारी संघ हे तेचे अलायड विंग आसा, उपशाखा आसा. तर हे काम, हे जे संघटन आसा, उपशाखा जी आसा, हे ट्रेड युनियनचे काम करता. आणि हेचे मुख्यत्वे काम अशें आसा, बहुजन समाज जो आसा किंवा मूळ निवासी समाज जो आसा, ह्या समाजाचेर अन्याय अत्याचार जेन्ना जाता तेन्ना थंय त्या सगळ्या कामगारांक आमी न्याय दिवपाचो प्रयत्न करतात. आज सांगपाचें म्हटल्यार आमी नेस्लेचे आस्थापन जे हांगासर आसा माळुंगे ह्या गांवांत आमी हजर आसा. आणि म्हाज्या बरोबर हे सगळे हांगासर कंत्राटी पद्दतीचेर काम करपी कामगार आसात. आज हेंचेर नाकाती पाळी येयल्ली आसा. हांकां कांय ना कांय कारण दिवन तांकां कामा वरसून काडलेले आसा. जे कामगार आमचे आसात तेंचेर जर अन्याय जायत जाल्यार आमी जरूर लक्ष घालतले भितर. आणि अन्याय जाला तो कसो दूर जातलो हे बी आमी पळयतले. हे कंपनीक आमी एक सूचना रुपी कळोवपाक सोदता. तर कंपनी हेचेर जरूर विचार घालचो, त्यांच्या पोटापाण्याचो प्रश्न सोडोवचो, तांकां आसा तशें परत कामाक रुजू करून घेवचें, इतकीच आमी ह्या घडीक कंपनी कडेन मागणी करता. आणि ह्या छोटेखानी पीसफूल जे हांगासर निदर्शन जाता, ह्या निदर्शनाच्या माध्यमांतून तमाम गोंयचे तशें आख्ख्या भारतांत जितके कामगार आसा, मागीर ते सरकारी नोकर आसूं किंवा बिनसरकारी नोकर आसूं, प्रायवेट कंपनीन काम करपी नोकर आसूं, हांकां तमाम कामगारांक आमी कळोवन सोदता की आज तुमकां नितांत गरज आसा ह्या बहुजन समाजाच्या ट्रेड युनियन बरोबर जोडपाक. कारण हे अशें एक संघटीत आणि सशक्त अशें संघटन आसा जे तुमकां निश्चितच न्याय दिवपाचें काम करतलें. आम्ही आज जमलेले हांगा राष्ट्रीय मूळ निवासी बहुजन कर्मचारी संघाचे पदाधिकारी आमचे सगळे सदस्य आसा. आज आमकां ऑथॉरिटी लेटर आमच्या वामन मिश्र आमच्या अध्यक्ष खातीर आमकां 22 तारखेक फेब्रुवारीचे ऑथॉरिटी लेटर मेळ्ळा. तेज्या उपरांत आमी कंपनीक इंटिमेशन लेटर दिल्लेलें आसा. 4 मार्चाक इंटिमेशन लेटर दिल्लें की अशें आमचे राष्ट्रीय मूळ निवासी बहुजन कर्मचारी संघाचे युनियन आसा आणि आमी जे पदाधिकारी आसा. तेज्या उपरांत 10 तारखेक 10/3/2025 तारखेक आमी कंपनी कडेन चार्टर ऑफ डिमांड सबमीट केलेलो. तांकां बाय कोर्ट तांकां हाडली. परत डायरेक्टर, DGP, कलेक्टर, लेबर कमिशनर आणि सेक्रेटरी लेबर हांकां सुद्दां CC कॉपी केल्लेले आसा. आणि तेज्या उपरांत कंपनीन कांय एक्शन घेवना, आमकां रिप्लाय दिवना. तेज्या उपरांत परत आमी 24 तारखेक रिमांयडर लेटर दिल्लेलें आसा कंपनी. तरी अजून कंपनीची काय प्रतिक्रिया ना, आमकां काय रिस्पॉन्स ना कंपनीचो. आणि कामगारांक 2013 पासून ते आज पर्यंत कामाक काडलेले आहा. त्यांची एक तर उपासमारीचो प्रश्न येयल्लो आसा. सांगून आयकना, ते काय करिना. आमी खूब तेंचे पयलीं तांकां चार्टर ऑफ डिमांड सबमीट केला. मेजर कंपनीचे त्या प्रमाणे मेळपाक बेजीक इश्यू जनरल इश्यू ते मेळपाक जाय. त्या चार्टर ऑफ डिमांडान सगळे सबमीट घातलेले आसता. कंपनीक सांगलेलें आसा, घेवपाक रेडी जायना. कोर्टाची ऑर्डरी पास जाल्लेली आसा. 2021 ऑर्डर पास जाल्या तरी ती घेवंक रेडी ना कोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे. परत लेबर कमिशनर म्हापसा 2015 ऑर्डर पास जाल्या तरी घेवपाक रेडी ना. कोण लक्षच घाली ना हेचेर. त्या खातीर आतां कंपनी आमी परत जागे करूंक सोदता की दिल्या ऑलरेडी म्हणून आमी हांगा कंपनी कडेन धरना धरलेलें आसा. आनी एक कंपनी बसना जो पर्यंत आमकां कंपनी रिस्पॉन्स दिना तो म्हणजे आमची धरना ह्या कंपनीची हांगासर चालूच आसतली. तर मागीर निखिल गांवस म्हाका कामासून मी 2010सून 2022 म्हाका 12 वर्सां जालीं कामाक जॉयन आहलो. 2022 म्हाका काडलो कामासून. आनी अशीच एक कंप्लेन आहली 8 दीस मगे घेता म्हणाले. मगे म्हणाले 15 दिसांनी घेता म्हणाले. कामासून काडलो तेन्ना मगे म्हयनो म्हणाले काडलो घेता म्हणाले. मागीर 6 म्हयन्यांनी घेता म्हणाले. अशें करून म्हाका मगे दवरलो. आतां मी कामाक 3 वर्सां जालीं बेकार आसा. पोट म्हाजें उपाचें. म्हाका काम जाय कंपनी आनी कामाक म्हाका घेवंक जाय ही आशा आहा म्हाजी. इतकेंच उलोवपाचें म्हाजें आहा. ते काडपाचें कारण कितें आसलें? काडपाचें कारण सर एक फोन येयल्लो जेन्ना म्हाका म्हणाले मगे घेता म्हणाले 8 दीस. पण 8 दीस तुका हय. ब्रेक दिल्लो. ब्रेक दिलो आनी 8 दिसांनी घेता म्हणाले. घेवंक ना. मगे म्हणाले 15 दिसांनी घेता. अशें करून करून 2-3 वर्सां जालीं म्हाज्या. हांव 2016 लागलेलो आनी 2023 म्हाका काडलो नोव्हेंबरात. सद्या आतां बेकार आसा. खंयचे? गांव झरे वांपड.